हडफड्या बर्ज बाय रोमियोलियन क्लबातल्या घडणुके उपरांत फुज्यो काडिल्ल्या सौरभ आणि गौरव लुथरा ह्या दोगांय भावांक थायलंडात ताब्यात घेतले. तशेंच ह्या दोगांचे पासपोर्ट निलंबीत केल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान कळटा. लुथरा भावाविशीं बेगीनूच ऑफिशियल स्टेटमेंट दितले अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमार हाणें सांगलें. मजगतीं ह्या प्रकरणांतलो 6वो दुबावीत अजय गुप्ताक म्हापशेच्या JMFC कोर्टान 7 दिसांच्या पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. लुथरा भावाविशीं ऑफिशियल स्टेटमेंट बेगीनूच दितले अशें पुलीस महासंचालक आलोक कुमारान सांगलें. लुथरा भावांक गोंयांत केन्ना हाडटले म्हणून पत्रकारांनी पुलीस महासंचालकाक प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना ते उलयताले. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक फक्त 9 दीस उरल्यात, पूण अजून मेरेन गोंयांत वेंचणुकेचो बोवाळ सोडून हेर राजकीय सगळी नाटकां पळोवपाक मेळटा. ह्या वेंचणुके खातीर सगळे उमेदवार रिंगणांत देंवले खरे, पूण आतां जैत कोणाचें आनी कितल्या मतान जातलें हें येता त्या 22 तारखेकूच कळटलें. मजगतीं MGBच्या डॉ. केतन भाटीकारान मोगोबाचो शिव जो आसा तो सोडून आतां विमानांत बसपाची खबर सध्या बरीच चर्चेंत आसा. गोंयांत सध्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो ताण बरोच वाडला. ह्या फावटी तर विधानसभा वेंचणुके सारकेच वारे घोळटा. सत्तेत आशिल्ली भाजपा सदांच 2 पावलां फुडेंच आसता, पूण विरोधी पक्षां मदीं बरोच बोवाळ चल्ला. विरोधकांचे वेंचणुकेचेर कमी भर आनी हेर कोफुसांवां चड वाडल्या अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. काँग्रेस आनी RGP तर माफी मागपा वयल्यान दुखलादुखलीचें राजकारण करतात तें सध्या दिश्टी पडटा. आतां ह्या माफीचो परिणाम हांच्या वेंचणुकेंत उबे आशिल्ल्या उमेदवारांचेर पडटलो काय कितें असोय प्रश्न उपरासता. काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हाच्या विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे मुखेली मनोज परबान माफी मागची असो दावो काँग्रेसचो मुखेली गिरीश चोडणकरान केला. उपरांत ह्या प्रश्नाची जाप दीत गिरीशान सगळ्या गोंयकारांची माफी मागची अशें विधान RGPचो मुखेली मनोज परबान केला. जाल्यार मनोज परबाक उलोवपाची शिस्त ना देखून ताणें भौशीक सभेत गिरीश चोडणकराची माफी मागची अशें गोंय काँग्रेसीचे सरचिटणीस ॲडव्होकेट हरचित नायकान म्हटलें. जिल्लो पंचायतीच्या फाटभुंयेर RGPन बसका घेतिल्ली ह्या बसकेत मनोज परबान काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांचेर आक्षेपार्ह विधान केलें. ह्या विधानाक लागून बरोच बोवाळ जालो. मनोज परबान ठाकरे हांचे विशीं आक्षेपार्ह विधान केल्ल्यान काँग्रेसीचे मुखेली गिरीश चोडणकरान तिडक उक्तायली. अंतर्गत विरोध आसून लेगीत जिल्लो पंचायती वेंचणुके खातीर माणिकराव ठाकरेन भव्य युती करपाचो प्रामाणीक यत्न केल्लो. अशा फुडाऱ्यां विशीं अपमानकारक विधानां करप चुकीचें अशें गिरीश चोडणकराचें म्हणणें. डॉ. केतन भाटीकार जिल्लो पंचायत वांगडी प्रिया च्यारी आनी पंच बाबू च्यारी ह्या तिगांनी मोगो पक्ष सोडिल्लो आसा. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक मोगो पक्षाच्या सुवातेर भाजपाचो उमेदवाराक रिंगणांत देंवयल्ल्यान मोगो पक्षांतल्यान कायदेशीर राजिनामो दिला. तशेंच विमान चिन्हाक घेवन जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक लढयतले अशी माहिती डॉ. केतन भाटीकार हाणें दिला. डॉ. केतन भाटीकार जिल्ला पंचायत वांगडी प्रिया च्यारी आनी पंच बाबू च्यारी ह्या तिगांनी मोगो पक्षाक सोडचिट्टी दिली. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक मोगो पक्षाच्या सुवातेर भाजपाच्या उमेदवाराक रिंगणांत देंवयल्ल्यान मोगो पक्षाचे डॉ. केतन भाटीकार आनी दोग जाण नाराज जाल्ले. पक्षांतल्यान कायदेशीर राजिनामो दिलेलो आसा तांच्यांनी. तशेंच विमान चिन्हाक घेवन जिल्लो पंचायतीची वेंचणूक लढयतले अशी माहिती डॉ. केतन भाटीकारान दिली. कोंकण रेल्वेन तिकेट तपासणी मोहीम खर तीव्र केलेली आसा. तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशांचेर खर कारवाय करपाचें धोरण आपणायला. कोंकण रेल्वे मार्गाचेर तिकेट तपासणी मोहीम वाडयला. फाटल्या नोव्हेंबर म्हयन्यांत 1070 खासा तिकेट तपासणी मोहीम जाल्यो. ह्या मोहिमेंत 42,956 अनधिकृत आणि अनियमित प्रवाशां कडल्यान वट्ट 2.33 कोटी दंड वसूल केलो. जानेवारी ते नोव्हेंबर ह्या 11 म्हयन्याच्या काळात 7,483 खासा तपासणी मोहीम जाल्यो. हातूंत 2,90,786 तिकेट नासतना प्रवास करपी प्रवाशां कडल्यान वट्ट 17.83 कोटींचो दंड वसूल केला अशी माहिती कोंकण रेल्वेचो उपप्रादेशीक वेवस्थापक बबन घाडगेन दिली.
फातोर्डा वाठारांतल्यान अपहरण जाल्ले 17 वर्साचे सांत चली कर्नाटकात सांपडले. सांत चलयेचे अपहरण करपी दुबाविताक पुलिशेन अटक केलेली आसा. नरसप्पा नरसू अशें ह्या चलयेक अपहरण करून घेवन वचपी दुबाविताचें नांव जावन आसा. पुलिशेन दोगांकूय रायचूर कर्नाटकांतल्यान ताब्यात घेतले. सांत चलयेक मेर्शेच्या अपना घरात धाडिल्ले आसा. सांत चलयेच्या अपहरणा विशीं तिच्या भयणीन फातोर्डा पुलिशेक 5 डिसेंबराक कागाळ केल्ली. ह्या फातोर्डा वाठारांतल्यान बेपत्ता आनी अपहरण जाल्ल्या चलयेक कर्नाटकांतल्यान सोदून काडिल्ले आसा. त्याच बरोबर अपहरण करपी दुबाविताक सध्या धरिल्लो आसा, अटक केल्ली आसा. त्या दुबाविताचें नांव नरसप्पा नरसू अशें पुलिसांनी सांगिल्लें आसा. पुलिशेन दोगांकूय रायचूर कर्नाटकांतल्यान ताब्यात घेतिल्ले. सांत चलयेक मेर्शेच्या अपना घरात धाडिल्ले आसा. पेडणे पुलिसांनी आनी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो पंगडान पेठेवाडा कोरगांवां धाड घालून सुमार 1 कोटी रुपयांचो ड्रग्स जप्त केलो. जाल्यार थिबी वाठारांत गुन्यांव फाट्यान धाड घालून सुमार 2.64 लाखाचो गांजा जप्त केलो. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास पुलीस करता. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. पेडणे पुलीस आनी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो पंगडान पेठेवाडा कोरगांवां हांगासर धाड घालून सुमार 1 कोटी रुपयाचे ड्रग्स जप्त केले. ह्या प्रकरणात बंगळुरूच्या इना वॉल्कोवा हिका अटक केली. तशेंच तिचे कडल्यान ड्रग्स तयार करपी साहित्य पुलिसांनी ताब्यात घेतले अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. जाल्यार गुन्यांव फाट्यान थिये धाड घालून 2.64 लाखाचो गांजा जप्त केलो. ह्या प्रकरणात धुळे महाराष्ट्रांतल्या सुनील कोळी ह्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. पाजी फोंड वाठारात चोरांनी एका बंद बंगल्यात चोरी केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली. चोरांनी बंगल्यात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेत बंगल्यात रिगून भांगराच्यो वस्ती आनी रोख रक्कमाचेर हात साफ केल्ल्याची माहिती पुलिसांनी दिली. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू दवरिल्लो आसा. पाजी फोंड हांगासर चोरांनी एका बंद बंगल्यात घुसून ही चोरी केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयल्या. हो बंगलो बंद आशिल्ल्या कारणान चोरांचे बरेच फावले तांकां ह्या बंगल्यात रिगपाक सोंपें जालें. बंगल्यात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेत ह्या चोरांनी भितून शिरून भांगराच्यो वस्तू आशिल्ल्यो त्यो फारेल्यो. त्याच बरोबर रोख रक्कम लेगीत ह्या बंगल्यांतल्यान फारेली. बंगल्यात कोण नाशिल्ल्याचो फायदो घेत ह्या चोरांनी ही चोरी केल्लेली आसा. पुलीस ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास करतात. आशवे मोरजे शिमेलागसर आशिल्ल्या आजुले रिसॉर्टांतल्या घाणयारे उदकाची पायपलायन मुणकारांच्या जाग्यान सोडिल्ल्यान बरोच बोवाळ जालेलो आसा आनी थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. फाटल्या 4 दिसां सावन घाणयारे उदक व्हांवता हांगासर अशी माहिती थळाव्यांनी दिला. ह्या विशीं हॉटेलाच्या संबंधिता कडेन विचारपूस केली जाल्यार घाणयारे उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपाक चालू आसा अशें ते सांगतात. देखून प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ह्या प्रकारांत लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली आसा. आशवे मोरजे शिमेलागसर आशिल्ल्या आजिलो ह्या रिसॉर्टांतल्या घाणयारे उदकाचे हे जे कितें गटार आसा ते मुणकारांच्या जाग्यान सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी बरीच नाराजी उक्तायल्या. फाटल्या 4 दिसां सावन हे घाणयारे उदक आमच्या जाग्यान घुसता आनी सामको घाणयारो वास पातळटा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. देखून जाता तितल्या बेगीन हे गटार बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. राज्यांत दर दिसा टॅक्सीकारांचे विशय मुखार येत आसा पूण सोंपपाचें नांव घेना. 12 वर्सां परस चड पोरण्या रेंट कॅबांचे परवाने नूतनीकरण करचे नात अशें येरादारी खात्यान थारायिल्ल्यान हाचो परिणाम राज्यांतल्या रेंट कॅब वेवसायिकांचेर जातलो. खात्यान हो निर्णय जो आसा तो फाटीं घेवपाक जाय. पोरणी गाडयो बदलपाची मुजतूय फाटीं घेवची अशी मागणी उत्तर गोंय रेंट कॅब एसोसिएशनान सरकारा कडेन करत पणजेच्या जुंता हावज लागसर सरकाराच्या ह्या निर्णयाचेर एकठांय जाय खर निशेध उक्तायलो. हे सगळे सरकाराचे कायदे आमकांच कित्याक असो तांच्यांनी प्रश्न विचारलो.
आमचें सरकार तयार जाल्या उपरांत तरणाटे, गरीब, बायलो, शेतकार हांच्या बऱ्या खातीर आमी दरेका मळार वावुरल्यात अशें मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हाणें म्हटलें. राज्याची उदरगत जाल्ली गती पळयली जाल्यार मध्य प्रदेश भारतांतलो सगळ्यांत उंचेलो दर्जो मेळोवपाच्या दिकेंत वावुरता अशें उलोवप ताणें केलेलें आसा आनी हें स्पश्टपणान दिसून येता. काँग्रेसीच्या काळांत आशिल्ली नक्षलवादाची व्हड समस्या आमी अक्षरशः सोंपोवन उडयली. काँग्रेसीच्या काळांत काँग्रेसीच्या एका मंत्र्याचो खून जालो आनी त्या समस्येचें मूळ हिडमां आशिल्लें. हाचे वयल्यान काँग्रेसीचो दर्जो कितें आसा तें दिसून येता अशें म्हणीत मोहन यादव हाणें काँग्रेसीचेर टिका केली. SIR विशीं लोकसभेत जाल्ल्या वादात IIMIMचो खासदार असुद्दीन अवेसीन SIR प्रक्रियेक खर विरोध केलो. वेंचणूक आयोग सर्वोच्च न्यायालय आनी संसदे परस व्हडलो ना. वेंचणूक आयोग मतदारांचेर आपलें नागरिकत्व सिद्ध करपाचो भार लादता, जाका लागून लोकांचें प्रतिनिधित्व कायदो 1950 आनी 1960 वर्सां केल्ले वेंचणुकेच्या नेमांचें उल्लंघन जाता असो आरोप अवेसीन केलो. लोकसभेत मुसलमान खासदारांची संख्या उणी आशिल्ल्यान अवेसीन हुस्को उक्तायलो आनी वायनाडाक बिगर मुस्लीम वेंचून काडपाक मेळटा जाल्यार रायबरेली, अमेथी आनी इटवा सारकिल्ले क्षेत्र मुसलमान कित्याक वेंचपाक शकना काय असोय म्हणून ताणें लोकसभेत प्रश्न विचारलो. लोकसभेत विरोधकांक लक्ष करून भाजप खासदार कंगना रनौत हाणें म्हटलें की घुसखोरी करपाच्या प्रश्नाचेर चर्चा जाली तेन्ना विरोधी पक्ष संसदेंतल्यान भायर गेले. हाच्या वयल्यान तांची गुंडागिरी दिसून येता अशें कंगना रनौत हाणें म्हटलें. SIR म्हटल्यारूच स्पेशल इंटेन्सिव्ह डिव्हिजन हो मुद्दो करून आनी हो मुद्दो लावन धरून विरोधकांनी वेळ बेश्टो फुकट घालयलो. पूण गृहमंत्री अमित शाहान तांच्या प्रश्नाक जाप दिता आसतना सुरवात केल्ली तेन्ना ते थंयच्यान पळून गेले अशी टिका कंगना रनौत हाणें केली. विरोधकांनी संसदेचो 1 वर्सा परस चड वेळ वाया घालयला अशेंय तिणें ह्या वेळार म्हटलें. तशेंच विरोधक संसदेत बेश्टे बोवाळ घालून म्हत्वाचे विशय जे आसा ते भरगोवपाचो यत्न करता अशें खासदार कंगना रनौत हिचें म्हणणें. अयोध्यात सध्या तापमानात खूब उणाव दिसून आयला. थंड ल्हार सध्या अयोध्येत पातळिल्ली आसा. उत्तर प्रदेशात सध्या बरीच थंडी पडल्या. अयोध्या हांगासर तापमान 7 अंश सेल्सियस मेरेन देंवला. थंडेंतल्यान सुटका मेळोवपा खातीर लोक शेकोटी तयार करून आदार घेता आसतना हें दृश्य अयोध्येत दिश्टी पडटा. पालिका मंडळान 580च्या वयर लोक कायमस्वरुपी आनी 6 तात्पुरत्या रातच्या आश्रयाची वेवस्था केलेली आसा, जातून चादरी, पिवपाचें उदक, संडास आनी लायटीची फावो ती वेवस्था केलेली आसा. दिल्लीच्या हवेचो दर्जो दिसान दीस वायट श्रेणीत पावत आसा. सध्या AQI दिल्लीचो सामको खराब श्रेणीत पाविल्लो आसा. फाटल्या 24 दिसां सावन खर प्रदुशणाक लागून थंयच्या नागरिकांचे जिवीत जे आसा ते सामके कठीण जालेले आसा. प्रदुशणाक लागून श्वास घेवपाक त्रास जातात अश्यो अडचणी सध्या दिल्लीकारांक उप्रासपाक लागल्या. फाटल्या कांय दिसां सावन दिल्लीचें प्रदुशण दिसान दीस बिगडत गेलेलें आसा. AQI सामको वायट श्रेणीत पाविल्लो आसा. ताका लागून दिल्लीकारांक श्वास घेवपाक कठिनाईचो सामनो करचो पडटा. एके वटेन थंडी उत्तर भारतांत सामकी चड पडपाक लागिल्ली आसा जाल्यार दुसऱ्या वटेन प्रदुशणाचो धोको जो आसा तो दिल्लीक घेराव घालून आसा. हाका लागून दिल्लीकारांनी सामकी चिंता उक्तायिल्ली आसा. सध्या दिल्लीकारांक प्रदुशणाचो सामनो करचो पडटा.
दिल्ली फाटोफाट मुंबय लेगीत प्रदूषणाची परिस्थिती चिंतेची जावन उरल्या आणि सध्या हे दृश्य जे आमी पळयतात ते बांद्रा हांगासरले जे दाट धुके पडिल्ले आसा. सध्या मुंबय लेगीत थंडी पडिल्ली आसा जाल्यार दुसऱ्या वटेन प्रदूषणाचे हे धुके मुंबयत पसरिल्ले आसा. देशांतल्यो मेट्रोपॉलिटिकल सिटी सध्या प्रदूषणाच्या विळख्यात घेरिल्ल्यो आसा. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्या प्रमाण बांद्राचो हवेचो दर्जो म्हटल्यार AQI जो आसा तो 119 आसा. तसो पळोवंक गेलो जाल्यार मध्यम श्रेणींत येता, पूण कांय वाठारांनी AQI सामको 200 पाविल्लो आसा, जो सामको वायट श्रेणींत येता अशें प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचें म्हणणें आसा. मुंबयची प्रदूषणाची पातळी जी आसा ती सामकी बाबत दर्ज्याचेर पाविल्ली आसा. ही दृश्य आमी पळयतात बांद्रा हांगासरली. मथुरा हांगासर सायबर गुन्यांवांचें प्रमाण वाडत आसा. मथुरा हांगासर सायबर गुन्यांवांचे गड मानपी मिनी जामताडा ह्या नांवान वळखतात त्या देवरस गांवांत मथुरा पुलिसांनी एक व्हड सोद मोहीम आनी कारवाय सुरू केलेली आसा. ह्या कारवायेंत 10 परस चड लोकांक ताब्यात घेतले आनी पुलीस तांच्या सायबर गुन्यांवकारी कृत्यां विशीं तांचेर नदर दवरून आसा, चवकशी करतात. मथुरांतल्या मिनी जामथारा म्हणटात त्या गांवांत सध्या सायबर गुन्यांवाचें प्रमाण खूब वाडिल्लें आसा. सायबर गुन्यांवांचे एक व्हडलें थळ ह्या गांवाक मानलें वता मिनी जामतारा म्हणून. सायबर गुन्यांवांचो एक व्हडलो किल्लोच कसो लोक समजतात मथुरा हांगासर, जंय सध्या मथुरा पुलिसांनी कारवाय केलेली आसा. 10 जाणांक अटक केलेली आसा. दिल्लींतल्या 2 शाळांक परतून एक फावट बॉम्बाची धमकी आयिल्ली आसा. तांकां इमेला वरवीं ही धमकी मेळ्ळी. ज्या शाळांक ही धमकी मेळिल्ली आसा तातूंत लवली पब्लीक स्कूल आनी इंडियन स्कूल हांचो आस्पाव आशिल्लो. सुरक्षेच्या कारणाक लागून ह्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक शाळेंतल्यान भायर काडलें आनी उपरांत बॉम्ब स्फोट जे आसात ते घटनास्थळाचेर पावले ह्या शाळांनी आनी तांच्यांनी ही तपास मोहीम सुरू केली. मात्र सुरक्षेच्या दृश्टीन ह्या विद्यार्थ्यांक घरा धाडपा खातीर शिक्षकांनी पालकांक बेगिनांतले बेगीन आफोवन हाडले आनी तांकां विद्यार्थ्यांक घरा धाडले. दिल्लींतल्या 2 शाळांक बॉम्बान उडोवपाची ही धमकी आयली. ज्या शाळांत लवली पब्लीक स्कूल आनी इंडियन स्कूल ह्या शाळांचो आस्पाव आसा, जाका लागून विद्यार्थ्यांक घरा बेगीन सोडले. दिल्लीच्या एअरपोर्टांचेर फ्लायट्स रद्द जाल्ल्या कारणान प्रवाशां मदीं अफरातफरी चालू आसा. फाटल्या कांय दिसां सावन इंडिगोची विमानां तांच्या वेळापत्रकांत बदल जाल्ल्यान आनी त्यो रद्द जाल्ल्यान प्रवाशांची बरीच गैरसोय जाता. ताका लागून वारंवार जावपी इंडिगोची विमानाची आडमेळी हाका लागून प्रवासी सामके बेजारल्यात. दिल्ली एअरपोर्टा वयल्या ही कांय खिणचित्रां आमी पळयतात, जाचेर प्रवासी जे आसा विमानांतल्यान प्रवास करपी तांची लायन आनी गर्दी दिल्ली एअरपोर्टाचेर दिश्टी पडटा. व्हडल्यो व्हडल्यो लायनी थंय लागिल्ल्यो आसा प्रवाशांच्यो आनी प्रवासी सामके बेजारल्यात. कारण की इंडिगोची फ्लायट्स जी आसा विमानां ती फाटल्या कांय दिसां सावन तांचे वेळापत्रकांत बदल किंवा तांचे फ्लायट्स रद्द जावप अशा घडणुकां खातीर विमानांतल्यान प्रवास करपी प्रवासी सध्या नाखूश आसात. दिल्ली सयत हेर राज्यांनी लेगीत विमानांतल्यान प्रवास करपी प्रवासी सामके चिंतेत आनी बेजारल्यात. ही दृश्यां मुंबयंतल्यान आमकां पळोवपाक मेळटा. फ्लायट कॅन्सल जाल्ल्यान विमानांतल्यान प्रवास करपी प्रवासी बेजारल्यात तथा सामके पिकार जाले. देशांतली सगळ्यांत व्हड एअरलायन इंडिगोची आसा. इंडिगोची फ्लायट्स कॅन्सल वा रद्द जावपाच्यो घडणुको फाटल्या कांय दिसांसावन चालूच आसा आनी ह्या खातीर प्रवाशांक व्हड समस्येक तोंड दिवचें पडटा. ह्या वेळार मुंबय एअरपोर्टा वयली ही चित्रां आमी पळयतात, जंय इंडिगोची विमानां रद्द जाल्ल्यान प्रवासी बेजारल्यात, नाराज जाल्यात. कांय प्रवाशांनी खंत उक्तायत. कावंटराचेर धुमाकूळ लेगीत घातलो, आपली नाराजी उक्तायली. तांच्यांनी तिडक लेगीत काडली. खुबशीं कोणाकोणाची जी म्हत्वाची कामां आशिल्लीं ती कामां ह्या इंडिगोची विमानां रद्द जाल्ल्या वेळापत्रकाक लागून आडखून पडिल्लीं आनी हाका लागून प्रवाशांची बरीच गैरसोय जाली. ताका लागून ह्या प्रवाशांनी आपली नाराजी उक्तायल्या.
उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी जनता दर्शना वरवीं लोकांची भेट घेतली आणि त्यांच्यो समस्या आयकून घेतल्यो. लोकांचे जे कितें प्रश्न आसा ते वेळच्या वेळार सोडोवपाचो तांकां आश्वासन तांकां दिलें. तांकां उतर दिलें की तुमच्यो ज्यो कितें समस्या आसा त्यो आमी बेगीनांतल्या बेगीन सुटावो करपा खातीर हे जनता दर्शन घडोवन हाडटात. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांच्यांनी गोरखपूर हांगासर हो जनता दर्शन घेतलो आणि ह्या जनता दर्शनात तांच्यांनी लोकांच्यो समस्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यान जे लोक आयिल्ले तांच्यो समस्या जाणून घेतल्यो, आयकून घेतल्यो आणि वैयक्तीकपणान तांच्यो ज्यो समस्या आसा त्यो सुटाव्यो करपाचें तांकां आश्वासन दिलें. ज्यो समस्या थंयच्या थंय सुटाव्यो करपा सारक्यो आशिल्ल्यो तांच्यो समस्या थंयच्या थंयच सुटाव्यो केल्यो आणि कोणाच्यो जी व्हड समस्या आसात तांकां आश्वासन दिलें की तुमचे जे समस्या आसा तांचेर आमी उपाय काडटले म्हणून. थंडेचो परिणाम सध्या देशभरात जायत आसा. मात्र जे थंड प्रदेश आसतात जशे की जम्मू काश्मीर हांगासर थंडेचो प्रमाण खूब वाडिल्लो आसा. देशभरांतल्या जायत्या राज्यांनी व्हड प्रमाणांत सध्या थंडी जाणवपाक लागला. दोंगराळ राज्यांनी दोंगराळ भाग आसता त्या राज्यांनी सध्या ताचो परिणाम तीव्र आनीक दिसून येता. जम्मू काश्मीरांतल्या श्रीनगरांतले ही आमी चित्रां पळयतात जंय दाट थंडेचे धुके पसरिल्ले आसा. सगळे धबे फुल्ल जालेले आसा. देशाची स्वर्ग नगरी म्हणून मानपी हे जम्मू काश्मीरांत लोक थंडेचो आस्वाद घेवपा खातीर थंय खुबशे पर्यटक लेगीत थंय येतात, पसंत करतात येवपाक जम्मू काश्मीरांत. मात्र ही थंडी जी आसा ती सामकी हिसपा भायर वाडिल्ली आसा. ताका लागून पर्यटक जे आसात जांकां थंड प्रदेश आवडटात ते सध्या जम्मू काश्मीराक वचपाक लागिल्ले आसा. आमच्या शेजारचे राज्य कर्नाटकांत लेगीत सामकी थंडी दाट पडिल्ली आसा. म्हणजे तापमान सामकेंच उणें जालेलें आसा आणि हिसपा भायर थंडेचे ल्हार कर्नाटकांत पातळिल्ले आसा. कर्नाटकांतल्या कलाबुर्गी हांगासर ही थंडी जी आसा ती हिसपा भायर वाडिल्ली आसा. तापमानांत व्हड प्रमाणांत घसरण जालेली आसा आणि गर्मे खातीर गांवचे लोक जे आसा ते रातच्या वेळार अशी शेकोटी पेटोवन ऊब घेता आसतना दिश्टी पडटात. खासा करून उत्तर कर्नाटकांत गिमेच्या जेन्ना थंडी पडटा तेन्ना सुरवातेच्या काळात सामकी व्हडा प्रमाणांत थंडी जाणवता आणि थंड पयस करपा खातीर हे लोक अशा तरेची शेकोटी पेटोवन भायर बसतात आणि ह्या शेकोटीची ऊब घेतात. अशा तरेची थंडी सध्या कर्नाटकांत पडिल्ली आसा. गोंयांत लेगीत अंदू पोरूच्या तुळेत जर पळोवपाक गेले जाल्यार अंदू चड थंडी पडिल्ली पळोवपाक मेळटा. सध्या संसदेचें शिंयाळी अधिवेशन चालू आसा आणि हे संसदेचें शिंयाळी अधिवेशन चालू आसतना संसदेच्या भायर खुबश्यो गजाली व्हायरल किंवा ट्रेंडिंग जायत असतात. अशाच संसदेच्या शिंयाळी अधिवेशनाच्या भायर ज्या जाग्यार नेते, खासदार किंवा राजकीय फुडारी जेन्ना जमतात हाच्या विरोधाभासी अशें हे दृश्य दिसले. ते म्हटल्यार दोन साधू संसदेच्या भायर भोंवता आसतना दिश्टी पडले आणि ह्या दोन साधूंचो व्हिडिओ जो आसा तो सोशल मिडियांचेर बरोच व्हायरल जावपाक लागलो. भगवे धारण करून हे साधू संसदेच्या भायर भोंवता आसतना दिश्टी पडले. ज्या जाग्यार हरशीं राजकीय फुडारी किंवा नेता, खासदार त्याच बरोबर पत्रकारांची गर्दी दिश्टी पडटा. ह्या गर्देत हे दोन साधू दिश्टी पडले. श्रीनगरांतल्या सरकारी पॉलिटेक्निक्स बेमिना हांगासर स्वयंसेवी मेडिकेअर सोसायटी आणि बायलांचे पॉलिटेक्निक कॉलेज हांच्या संयुक्तपणान नशा मुक्ती कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. ड्रग्साच्या दुरुपयोगाची वाडत आशिल्ली चिंता किंवा ड्रग्सांचो तरणाट्यांचेर जावपी परिणाम हाचेर जागृताय हाडपा खातीर हे नशा मुक्ती कार्यशाळा घडोवन हाडिल्ली. ह्या कार्यशाळेचो हेत आशिल्लो की भुरग्यांक, विद्यार्थ्यांक ह्या ड्रग्सा बद्दल म्हायती दिवची आणि जागृताय करची.